आपणा सोडशी आमकां दवरल्या, आपल्या कोपांत आमकां विंगयल्या. आपणा सोडशी आमकां दवरल्या, आपल्या गोपांत आमकां विंगयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावेन आमेन. सुरविसपोर तुमची सोवी आसूं. तुमची सोवी आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, आयज विश्व पवित्र सभा पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलोलो आयतार समोर ओपता. आयचो सेवा धर्माचो विशय म्हणल्यार जेजू स्वर्गा राज्याच्या शिव ऑटोमान परगोडटालो. हो विशय आमकां स्वर्गा राज्याच्या शिव ऑटोमान परगोटूंक आमकां स्वर्गीय राज्यांत आमंत्रण दिवंक जेजू आयलो. हाचो उगडास करता. बावतिजमांत जेजू वरवीं आमी स्वर्गीच्या राज्याची वांगडी जाल्या. ह्या स्वर्गीच्या राज्यांत पावो मेरेन ह्या संवसारांत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक जाय आनी स्वर्गीच्या राज्याची बरी खबर उतरांनी आनी कोन्यांनी सोर भोंवती परगोटूंक जाय. हें आमचें कार्य आनी मिसांव. आयज आमी पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलोलो आयतार समोर ओपता. आमकां ह्या आमच्या कार्यांत बापाचें बोळ आनी आमच्या मा दोंपरांतांत पवित्र पुस्तकाच्या वावरांत मिसळ आसलोल्यांक हो वावर फुडें व्हरूंक आशिर्वादवान बोर म्हूण मागुया. मोगाळ बाबा भुणानो, ही सुरवातेची कल्पना आमच्या मनात घेवया. दर दिसा पवित्र पुस्तक वाचुया. आयचो आयतार पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयला. हेंच पवित्र पुस्तक वाचून होच देवाचो संदेश जिवितान आपणावून तो दुसऱ्यांक परगोटूंक आनी हे भाशेन क्रिस्ताचे धर्म परगोटणार आमी जावंक ह्या मिसान सगल्यांक आमकां करपा मागुया. आनी अशें करूंक जायते फावटी आमी चुकल्या. देवाचें उतर वाचून ताचो संदेश जिवितान घेवंक ना आनी हो संदेश दुसऱ्यांक दिवंक आमी फाटीं उरल्या. बोगसणे मागून सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भुणानो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भगवत सुदा सकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भुणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. Sumia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, Sumia kakutku, Sumia kakutku. सगल्या बरेपणा खातीर देवाक दिन वाचून सगलीं बरोबर म्हणया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्तार संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. समिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुताक समिया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र
एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो आमची मागणी ह्या मिसान बापा मुखार दवरुया. आयचे मीस देवाकार दिवन आपलो वाडदीस संभ्रमता शेन आनी सिक्वेला फेर्नांडीस. तशेंच मागोंक लायला आपलोय वाडदीस संभ्रमता टिफनी. तांचेर देवाचो पोट आशिर्वाद बेसावा. बरी भलायकी ह्या मिसान ती आमच्या भाव भयणांक आमी मागुया. सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सगल्यो आमच्यो कोरन्यो तुजे कशे परमणे जायश्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचे जिवीत बऱ्या कोरन्यांनी बरोवन वचूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सोर्वेस्परान जाबुलनाच्या आनी नाफ्तालीच्या गांवांत किकोंत केले. पूण हालींच्या दिसांनी दोयऱ्याचे वाटेक जॉर्दानाचे पलतडीक आशिल्ल्या राष्ट्रांच्या गालिलियाक तो मोहिमा दितलो. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोर्ना सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश तुवें चडयलोय. पिकाच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगडटात. तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंद बरीच जातात. कित्याक मिद्यानाच्या दिसाक केलें तशें ताच्या बाराचें झू, ताच्या खांदायली खाटी, ताचेर जुलूम करतल्याची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे झोडे आनी रोगतान भरलोलीं आंगोस्त्रां हीं सगलीं उलपोन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आयकलोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पूर म्हजो उसवाड तोच म्हजो तारूक. जबाब. सर्वेस्पूर म्हजो उसवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पूर म्हजो उसवाड तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पूर म्हज्या जिविताचो किळो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्पूर म्हजो उसवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगल्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून बगूंक, ताच्या मंदिराचे दोळे लावन रावूंक. जबाब. सर्वेस्पूर म्हजो उसवाड तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. तीर राव, काळीस गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पूर म्हजो उसवाड तोच म्हजो तारूक. भागयोन पावलून कोरिंदकाराक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमचे लागीं प्रार्थून मागतां.
तुमचे मोदे वेगळोचार सोपूंक एक जावन दी तुमचें मत आनी उलोवप. तुमी एका काळजाची आनी एका मनाची जावंक. तुमचे मोदे सोपून एकवट वचूं. तर म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे मोदे वाद विवाद आसा म्हूण खोल्याच्या लोकां कडसून म्हाका उगडापी करूंक आयला. तुमचे मदलो एक एकलो हांव पावलोचो, हांव आपोलोचो, हांव केफेसाचो, हांव क्रिस्ताचो अशें म्हणटा म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. क्रिस्ताचे अशे वांटे जाल्यात कितें? पावलून तुमचे पासत खुर्सार खिळायलो गाय? पावलूच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिला तर? पवित्र स्नान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पाठोवंक ना, पूण शुभ वर्तमान परगटूंक धाडला. आनी क्रिस्ताचे खुर्साची शक्ती नपयत जायना जावन मनशाचे जाणवायेच्या उतरांनी ते परगट करूंक ताणें म्हाका पाठोवंक ना. देवाचें उतरें. देवाचें वडकर. उद्गाराक उबी रावया. Sorvespora, sorvespora, sorvespora su Jesu. Sorvespora, sorvespora, sorvespora su Jesu. जेजू स्वर्गार राजाचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. Sorvespora, sorvespora, sorvespora su Jesu. Sorvespora, sorvespora, sorvespora su Jesu. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबी आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. जोआवांक कोयदी केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गालिलेक गेलो आनी नाजरेत सोडून झबुलूनाच्या आनी नेफ्ताल्याचे शिमेर दर्या देगेर आसत्या काफारनावांत गेलो. ताणें ठिकाण थंयसर केलें. इसायास प्रवाद्यान आदींच सांगलोलें ते हे परी पाळोन येवंक जाय आसलें. नेफ्तालियाचो गांव दर्या देगेच्यान वेताना मार्गार जॉर्दाना पेलेतोडी राष्ट्रांची गालिलिया काळोखांत आसतल्या लोकांक एकूच वाड देंकलो. मरणाची सावळी पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक एकूच वाड उदेलो. त्या दिसातावन जेजू अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागलो, जिवीत बदलात कित्याक स्वर्गीचे राज लागीं पावला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. म्हज्या मोगाळ बाबा भुणानो, जेजून आपलो भौशीक वावर सुरू करतना असो संदेश परगट केलो, जिवीत बदलात कित्याक स्वर्गीचे राज लागीं पावला. आनी ह्या स्वर्गीच्या राज्याची खबर दुसऱ्यांक परगटूंक जेजून 12 शिसांक विचून काडले. तांकां विचून काडले, आपणा सोरशी तांकां दवरले, बरी तांची आकारणी केली आनी शेकी संवसारान बरी खबर परगटूंक आपल्या शिसांक जेजून पाठयले. आनी आज पर्यंत भाव भयणानो हो धर्म परगटणेचो वावर चालू आसा. जायते जाण जेजूची बरी खबर परगटूंक जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक वेगवेगळे सुवातांचेर वावर करतात. अशेंच दोग जाण यादनीक त्या काळार पाकिस्तान शारांत जेजूची बरी खबर परगटूंक गेलोले आनी अशें थंयसर जेजूची बरी खबर परगटतना लोकांच्या काळजा मनांत भावार्थाचें बी रोयतना ह्या दोगांय यादनिकांक जायत्या आळकोळींक आनी कोश्टांक फुडो करचो पडलो. थंयसर वायट स्वभावाचे मनीस आसले. हे मनीस क्रिस्ती धर्मा आड आसले आनी हाका लागून हे दोगूय यादनीक सांगाता
जायते पावटी बेस बदलून देवाचे उतर लोकांक पोरगोडटाले. उक्तेपणी मिसाची भेट समोरुंक जायनासली आनी हाका लागून रातच्या वेळार लोकांच्या घरांनी वचून ते मिसाची भेट भेटयताली. आनी हे भाशेन तांच्यांनी देवाचे उतर थंयसर पोरगोटले. एके भाशेन देव संदेशकारांक तांच्यांनी तयार केली. आमी थंयसरले गेले उपरांत हो भावार्थ लोकांच्या जिवितांत जिवाळ दवरचे पासत कांय देव संदेशकारांक तांच्यांनी बरे भाशेन आकारणी दिवन हो देवाचो संदेश तांकांय शिकयलो. आनी भाव भयणांनो, तांचे मदलो एक याज्ञीक आपलो अनुभव असो सांगतालो. एक दीस खंय तो असोच भेस बदलून लोकांकूय शिकोवन दितालो. कांय भुरग्यांकूय ताणें एका घरांत एकठांय करून तांकां दोतोन शिकयतालो. आनी ह्या भुरग्यांक दोतोन शिकयतना तांचेच मदल्याकूय कोण एकल्याक गमले अमक्याच घरांत पाद्री आसा, भुरग्यांक दोतोन शिकयता. आनी जेन्ना गमले तांच्यांनी वचून खंय ह्या वायट स्वभावाच्या मनशांक सांगले जे क्रिस्ती धर्मा आड आसतले. आनी जेन्ना हो याज्ञीक ह्या सोपुल्ल्या भुरग्यांक दोतोन शिकयतालो तेन्ना खंय हे वायट स्वभावाचे मनीस घरांत भितर सरले. हे याज्ञिकांकूय धरून ओडून घरांतलो भायर हाडलो. सगल्या भुरग्यांकूय थंयसर उबी केली आनी ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांकूय अशें विचारले, हो याज्ञीक तुमकां कितें सांगतालो? ही भुरगीं खंय कांय घडीभर ओगीच रावली. ह्या याज्ञिकाचेर खंय तांच्यांनी फार दवरलो आनी भुरग्यांक भिवून परतून विचारले, हो याज्ञीक तुमकां कितें शिकयतालो? सोपुल्ली भुरगीं भियेली खंय आनी अशें म्हणूंक लागली, हो याज्ञीक आमकां क्रिस्ताची शिकोवण दितालो. हो हे याज्ञीक आमकां दोतोन शिकयतालो. आनी भाव भयणांनो, जेन्ना ही उतरां तांच्यांनी आयकली ते याज्ञिकाकूय जायती कोस्ट पिडापीड तांच्यांनी दिली. आनी ह्या याज्ञिकाक सांगले खंय, पळे सद्दां तूं येवन आमकां मेळटलोय, दर सकाळीं येवन तूं आमकां मेळटलोय. आनी भाव भयणांनो, जितलेय पावटी हो याज्ञीक ह्या वायट स्वभावाच्या मनशांक भेटूंक वेतालो, एक तरी वायट कोरणी ताचे सवे ते करताले. केन्ना केन्नाय ताचे कपडे काडून ताका माग लावन सूर्य लावन असो ताचेर जायतो अत्याचार करताले. एक दीस हो याज्ञीक असोच आपल्या भावराक आपल्या मोटरान वेतालो आनी मोटरान वेतना ताचेर खंय ह्या वायट स्वभावाच्या मनशांनी फार सोडलो, ताचो जीव काडपाचो प्रयत्न केलो. पूण देवाची येवजण वेगळीच आसली. देवान हे याज्ञिकाक साल्वार केलो. आयज आमच्याच गोंयांत हो याज्ञीक जायतो बरो वावर तो करता. बाबा भयणांनो, जेजूचो धर्म परगटणार जाताय, जेजूचो संदेश परगट करूंक सोदताय, आळकोळी कोस्तांक फुडो करचो पडटलो. आनी असल्या आळकोळी कोस्टांक फुडो करूंक जेजू आदी फुडेंच आमकां सगल्यांक तयार करता. जेजू म्हणटा, भिवू नाकात, संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. बाबा भयणांनो, आयचे शुभ वर्तमान आनी आयची वाचपां हेच दिशेन आमची नदर ओडूंक आपयता. आयचे जे शुभ वर्तमान हांवें वाचलां तें मोठव्या आकारान वाचलां. जर तर व्हडल्या आकारान वाचले जाल्यार आमी पळयता जेजू दर्याचे देगेर चलून वेतालो आनी दर्याचे देगेर चलून वेतना तो दोगा भावांक देखता. पेद्रू म्हणटा तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यान जाळां मारताले ते जेजू पळयता. आनी जेजू जेन्ना तांकां पळयता तांकां अशें म्हणटा. ते खारवी आसले. ताणें तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरता तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच झाडां सोडून ते ताचे फाटल्यान गेले. बाबा भयणांनो,
जेजून आपल्या शिसांक झाडां मारताले देखले आनी तांकां एकूच म्हटले, म्हजे फाटल्यान येयात. आनी एक जाप काडिनासतना सगले सांडून जेजू फाटल्यान ते गेले. आज जेजू आमकां सगल्यांक आपयता आपलो पाटलाव करूंक. आनी ह्या गवळीक वर्साचो विशय म्हजे फाटल्यान येयात. बाबा भयणानो, जेजून आमकां सगल्यांक बावतिस्मा दिसा तावन विचून काडल्यान आपलो पाटलाव करूंक. आनी जेजूक जाय आमी सगल्यांनी ताचो पाटलाव केलोलो आनी ताची खबर दुसऱ्यांक परगटलोली. आनी हाका लागून आमच्या गायनाच्या जेल्यार कांय बरें गायन आसा. म्हजो पाटलाव करूंक तुजी खोशी जाल्यार तुजो कुरी सुबार चलये म्हजे फाटल्यान. आयज हो संदेश जेजू आमकां सगल्यांक दिवन म्हणटा, म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय तुजो कुरी सुबार चलये म्हजे फाटल्यान. ह्या दोगा शिसांक जेजून पळयले खारवी ते रापणी मारताले. जेजून तांकां म्हळें, म्हजे फाटल्यान येयात. आनी रोखडेंच आपल्या बापायक सोडलो, आपली झाडां आपलो वावर धंदो तांच्यांनी सोडलो, जेजूचो पाटलाव केलो. जेजूक तांच्यांनी म्हणूंक ना आमी घरा वेता, आमच्या आवय बापायक सांगता आनी उपरांत तुजो पाटलाव करता, तशें कांयच म्हणोंक ना. सगले सोडले, जेजूचो पाटलाव केलो. बाबा भयणानो, आयचे पयले वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. आनी ह्या पुस्तकान ह्या वाचपान आमकां अशें मेळटा, देव इस्रायल परजेचे पातक तांच्या तोंडार मारता, कित्याक ही परजा देवाचो मोग अनुभवूंक चुकलोली. आनी हाका लागून ही परजा आप स्वार्थी जालोली. ही परजा काळोखी जिवीत येताली. आनी हाका लागून सर्वेस्पर देव तांकां सांगता, तुमी ह्याच पातकान उरतल्यात. आनी हाका लागून इसायास प्रवादी तांकां आपोवणे करता, ह्या पातकांतली मेकळी जायात, उजवाडीत जिवीत तुमी जियेयात. आनी मुखार तो म्हणटा, आयचे वाचप जे आमी आयकलां ताका इमानुएल पुस्तक आमी म्हणटा. आनी हे इमानुएल पुस्तकान आमकां त्याच दोन राष्ट्रांची खबर मेळटा. झेबुलून आनी नेफ्तालिया ह्या दोगांय शारांक किकोन केलोले आमी पळयता, कित्याक ही शारां पातकी जिवीत जियेताली. आनी हाका लागून इसायास प्रवादी तांकां ह्या पातकांतली सुटून उजवाडीत जिवीत जिवंक, देवाचेर भावार्थ विस्वास दवरून जिवंक आपोवणे करता. जाल्यार हेच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवान पावलू कोरीतकारांक बरोवन असो उगडास करता. आमी म्हणटा सगलीं जेजू क्रिस्ताची पाटलावदारां. आनी आमी जेजू क्रिस्ताची पाटलावदारां जाल्यार देवाक मानता तसले क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक जाय. आनी हाका लागून त्या क्रिस्तावा मदें भाव भयणानो जायतो वेगळोचार आसलो. कांय जाणां म्हणटालीं, हांव पावलूचो, हांव पेद्रूचो, हांव जुआंवाचो, हांव जाकोबाचो, असले मन तांचे मदेकात आसले. ह्या क्रिस्तावा मदें फुटी पडलोल्यो. आनी हाका लागून भाग्यवान पावलू कोरीतकारांक बरोवन म्हणटा, एका मनाची तुमी जायात. तुमचे मदें आसलो वेगळोचार काडून उडोयात. एका मनाची जावन क्रिस्ताचो संदेश सगल्यांक परगट करात. आमी सगलीं म्हणटा जेजू क्रिस्ताची. हांव पावलूचो, हांव पेद्रूचो, हांव जाकोबाचो अशें म्हणो नाकान. पूण आमी सगलीं क्रिस्ताची जाल्यार आमी सगल्यांनी जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आमकां आपोवणे. तर भाव भयणानो, कशे भाशेन आमी जेजूचो पाटलाव करतले काय? पयले सुवातेर आयचो आयतार पवित्र पुस्तकाक भेटयलेलो आयतार. जेजूचो पाटलाव करूंक सोदताय, देवाचे उतर वाच. देवाचे उतर वाच, देवाचो संदेश जिवितान अनुभव. आनी होच अनुभवलोलो, होच घेतलोलो जेजूचो संदेश उपरांत दुसऱ्यांक परगट कर. जेजूचो धर्म परगटणार जावंक सोदताय, जायते सांत भक्त आमकां नमुनो आसात. भाग्यवान जेरोम तो म्हणटा, इग्नोरन्स ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नोरन्स ऑफ क्रायस्ट. जे भाशेन
तू जेजूक नकळो जे भाशेन तू पवित्र पुस्तक नकळो ते भाशेन तू जेजूकूय नको जातलो आनी हाका लागून तुज्या जिविता वरवीं जेजूक परगटूंक सोदताय पयले सुवातेर पवित्र पुस्तक सदांच जिवितान वाच आनी पवित्र पुस्तक जितले पावटी तूं जिवितान वाचतलोय देवाचो संदेश जिवितान घेतलोय तुका सोंपेपण जातलें होच देवाचो संदेश दुसऱ्यांक परगटूंक जेजूचो धर्म परगटणार जावंक सोदताय देवाचे उतर सद्दां जिवितान वाच दुसरे सुवातेर जेजूचो लागशिल्लो पाटलावदार जावंक सोदताय तुजें जिवीत मागण्याचे बुन्यादीर बांद देवाचे उतर परगटप ताचो पाटलाव करप सोंपें न्हय आधुनीक काळार जायत्या कोश्ट आळकोळींक फुडो करचो पडटा आनी हाका लागून जेजूच्या शिसांनी जेजूक म्हळें सायबा आमकां मागणें करूंक शिकय आनी जेजून तांकां काय बरें आमचे बापा मागणें शिकयलें जेजून शिसांक म्हळें म्हजो पाटलाव करूंक सोदतात म्हजी बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक सोदतात म्हज्या नांवान देंवचार काडूंक सोदतात म्हज्या नांवान बरेंपण करूंक सोदतात पयले सुवातेर मागण्यांक फावो तो वेळ दियात आनी जेन्ना मागण्यांक फावो तो वेळ तुमी दितल्यात बापाचो आदार तुमकां मेळटलो तेन्नाच की तुमी देवाचें उतर परगटूंक पावतल्यात आनी हाका लागून भाव भयणांनो क्रिस्ताची पाटलावदारां कशी दुसरे सुवातेर आमचें जिवीत मागण्याचे बुन्यादीर बांदुया आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणांनो जेजू क्रिस्ताची पाटलावदारां कशी आमच्या जिवितान जेजूचो पाटलाव करतना जायत्या वस्तूंचो साक्रिफीस वो त्याग आमकां करचो पडटलो ह्या आधुनीक संवसारांत आमी जियेतना जर तर जेजूचो धर्म परगटणार हांव जावंक सोदता कांय पावटी कुटुंबाक फामिलीक फाटीं दवरची पडटली कांय पावटी संवसारी वस्तू वो संवसार आमकां आपले वाटेन वडून व्हरतलो संवसाराक पाट करून जेजूक दोळ्या मुखार दवरून जेजूचो पाटलाव आमी करचो पडटलो आनी हाका लागून जायत्या संवसारी वस्तूंक आमी पाट करची पडटली आनी अशें करतले तेन्ना खरेपणी जेजूचे पाटलावदार आमी जातले तर आज हे मिसान वांटो घेतना हेंच करूंक आमकां सगल्यांक ह्या मिसान करपा मागतना वय आमकांय सायबा तुजें धर्म परगटणार कर जंय हांव आसा जंय हांव भोंवता आनी जंय हांव वावर करता थंय खरेपणी हांवें तुजो पाटलाव करूंक आनी तुका परगटूंक ह्या मिसान सगल्यांक करपा मागुया आमेन. उबी रावया. आमचो बावाड तीर करून सगली बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीत संभवलो आंकवार मरेत आयज जल्मलो पोस पिलाताल ताणें कोस सोंसले ताका कुसाल जोडलो तो मेल्यान ताका निकी पिलो तो मेल्ले मदें देवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवपाच्या उजव्याक बसला तुवें त्या जिवे मेल्यांची बसमी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोली पवित्र सोबी भक्ताचो एकदार पातकाचे भक्षणे कुडीचे जिवणपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्यो गरजो आमची मागणी बाबार्थान बापा मुखार दवरुया. जेजूच्या स्वर्गीच्या राजा शुभ वर्तमान परगटतालो आमच्या आत्मीक फुडारांनी शुभ वर्तमानान मेळटलो जिविताचो बोरवासो आनी स्वर्गीय राजाच्या तत्वान म्हणल्यार परतून परतून आपल्या काळा आसले पोरजेक परगटूंक आनी ती वेव्हारांत घालून तिका हुर्बा दिवंक बापा लागीं तांकां करपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. काळोखान आसलेले लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. आमच्या सरकारी समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी
आमच्या देशान वस्तलो तोरेचो काळोख नोपयत करून उदरगतीचो उजवाड फांकूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. तुमी एका काळजाची आनी एका मोनाची जावन तुमचे मोदें सोपूर्ण एकवट बसूं. देवाचें उतर आमकां एकठायता आनी एकवटान सांबाळटा. तर आमी सगल्यांनी देवाचें उतर चितान आयकून वाचूंक शिकूंक नियाळूंक आनी वेव्हारान घालूंक एका काळजाची आनी एका मोनाची जावन एकवट सांबाळूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. क्रिस्तान म्हाका शुवर्तमान परगोटूंक धाडला. आमच्या 2 प्रार्थीक पवित्र पुस्तकाच्या खेदरान वावुरतेले आनी दुसरे आमचे जायते खेदरां आनी भावा भयण वेगवेगळे मोलाचे देवाचे उतर परगोटूंक आनी शिकूंक बारी वावुरतात. तांकां हो वावूर करता आसतना बापाचें बळ मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. स्वर्गीच्या बापा काय आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान सगळे आयकून घे. सोमेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. तुकाच बापा सोर मोजी दिता तुका एकानी तुकाच वंगता सोर मोजी तुजीच ती कुरकाशेले मोजे हात घे मोजे पाय घे स्वीकार कर Alta coxie Eu sou moimo Por gorgoru Chup covo Sou grande divo Tu cals bapa Sor moji Dita tu caie canie Tu cals vontau Sor moji तुझेच ते कुरकाशेले. उभी राहूया. म्हज्या भाव भयणांनो, हे मोच्यान तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आमच्या न्याके पवित्र सवेच्या आदाराक सर्विस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रोत्सोन जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासनाच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेसू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनो जिवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit, povit Nolvaranco सर्वेस्पर तू स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उन सुर्गी तुका सोय सोय
Corvisporace navi, eta casui, un surgi, tu casui sui. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रोगत. आपले कुशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी करोराचे हे रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sogot porgotuya. Sumia Jesu ami ondo kata, ani kalsredle vieta, itle papi uoi bavanisu, ami tuche moron porgota. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल सुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेसूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दोरेका भावा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागिवन जुजे, बागिवन धर्मदूता, बागिवन जुजेवाज, बागिवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. Amen. मोगाळ भावा भयणानो, जेसूच्या शिसांनी सगले सांडले जेसूचो पाटलाव केलो. आयज आमी जेसूची पाटलावदारां कशी ताणें शिकयले मागणें म्हणटना सदांच आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आमी वाचुया, ताचो संदेश जिवितांत घेवया. सदांच आमचें जिवीत मागण्याचे बुन्यादीर बांदुया आनी ताची पाटलावदारां कशी जाता तितलो जिवितांत
त्याग सॅक्रिफीस करून कोरेपणी ताचो पाटलाव करूंक आमकां करपा मागून ताणें शिकयले मागणे सगले विस्वासान बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां टायणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. की पृथ्वी आनी महिमा तुजे सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल, आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची इशले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची इशले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची इशले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली आपलो पाटलाव करूंक आमकां सगल्यांक आपोवणें करता, आनी आपलो पाटलाव करतल्यांचेर सुबा आशिर्वाद बेसावा घालता. आपलो सांगात आमकां बासायता. हे शेलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगलीं आमी सुबागी. जिवितरीचे म्हाका फावना, पण कातुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Moje masu oreka sakun poleya godsa काळजाक तुमच्या लागल्यात मागोया मोच्या रोग काळजाक तुमच्या लागल्यात मागोया मोच्या रोग आमची काळीस काळीस ओतरेता जिसू दुगावनेता तुझी वाट पळोय पळोय आसा तुका घेवन कशी जाता आमची काळीस
Alice otreta Jesus tu gauneta tu jiva poloi dasa tu kagil tu shizata Zokona mochi maskata Robot mochi pieta Como Jesu virauta Awita ja sangata Como Jesu virauta Awita ja sangata Amchi kalis odrekta Jesu tu gauneta Tu jiva poloi dasa Tu kagil tu shizata Amche kalis odrekta Jesu tu gauneta Tu jiva poloi dasa Tu kagil tu shizata बराबर म्हणूया क्रिस्ताच्या वतम्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें धारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादूस कर नाणूय म्हाका उदकान कोडवळाच्या पवित्र गोश्टानो म्हाका घट करात तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आय तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फरमाय भक्तां सांगाती तुका वाखाणच्या आमीन
प्रार्थुया. देव आमच्या मोगाळ बापा, तुझे कृपेन तुझे जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुझ्या भोव व्हडत्या देण्यान आमची कोरी वडवीक आसा म्हूण ओळखूंक आनी ती आमी सदांच भोगूं हे आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नावे. मातशी बसुया. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरल्यान आल्टन लिमा आक्वारपूत, कुस्तोदियो लिमा आनी नासिना कार्वालो हांचो रावता तिलामोळ सांगे आनी लग्न जाता मिलिशा सिल्वा आक्वार्दू, विन्सेंट सिल्वा आनी फ्रांसिस्का वाज रावता रावोरा नावेली. लग्न जाता जोझफ आल्फ्रेड परेरा आक्वारपूत, पॉल जोकिंग क्रूज परेरा आनी रोझालिना लुईस रावता चांदोर. लग्न जाता आलिशा मारिया फेर्नांडीस आक्वार्दू, एंटनी फेर्नांडीस आनी आंतोनेता पिएदाद जॅकलिना फेर्नांडीस रावता सिरवोडे नावेली. लग्न जाता मॅकफर्ड एंटनी कुतिनो आक्वारपूत, पास्क्वाल रोजारियो कुतिनो आनी निमी आलोना कुतिनो रावता रातवाडो नावेली. लग्न जाता जॉयसी वाज आक्वार्दू, दियोनोजियो वाज आनी बीबी वाज रावता आकेबायश नावेली. हांचे मदें कसली आळकोळ आसा जाल्यार विगाराक सांगून दिवचो कायदो आसा. काल सोनवार इगोजेची सफाई केल्या दोंगोरी आनी दियालगोना ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणान तांकां आमचे दिनवास तशेंच आयची मिसाची मांदावळ सांबाळटल्यांक शाबासकी दिता. येता त्या सोनवारा इगोजेची सफाई करूंक 9:15 वाजता फ्रादिले आनी मानी हिलारियोस ह्या वाड्यांतली भाव भयणां. गेल्ल्या आयताराक दान जाला 1,02,410 रुपया. तुमकां आमचे दिनवास. आयज सेवाधर्मीक सेवकांक जमात 11:15 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. येता त्या आयतारा आमच्या सगल्या फिरगोस्तर नट्यांक तांच्या आवय बापाय सांगाता एक केरीत मिसाची भेट आसतली सकाळीं 10 वाजता रोजरी हॉलांत. आवय बापायनी आपल्या तरणाट्या भुरग्यांक सांगाता ह्या मिसांत वांटो घेवचो. फेब्रुवाराचे 7वेर आमचे फिरगोजेन तिरावणेचो संस्कार वो क्रिज्म. जानेराच्या 28वेर तावन लागशिल्ली तयारी सुरू जातली. सांजे 4 ते 5:30 वाजता पर्यंत कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक वेळार धाडची आनी ही तयारी कोणेच चुकोवची न्हय म्हूण आमची विनंती. आमचे नावेली फिरगोजेतली 21 वर्सां वयर पिरायेची कसल्याय कारणाक लागून अजुनूय क्रिस्माचो संस्कार घेनासतना आसात जाल्यार ह्या सातोळ्यान फादर गेब्रियल व फादर एल्विसाक येवन मेळचे. ह्या म्हयन्याचे 31वेर मंगळारा दीस सांजे 7 वाजता रोजरी इस्कॉलाच्या आंगणांत एक तियात्र जातलो. डायरेक्टर आग्नेलो डिकॉस्टा एक सोंपेपण दवरता. कोण 200 रुपयांच्यो 20 टिकेटी खोपयता ताच्या घराक फ्री पेस्ट कंट्रोल करूंक मेळटले. हे टिकेटीन एअर टिकेटींचे मोल फकत 150 रुपया. ह्या तियात्राच्यो टिकेटी इगोजे भायर विक्रेक मेळटा. तुमी त्यो घेवच्यो. ह्या म्हयन्याच्या 28वेर सकाळीं 8:30 वाजता ते दनपारां 1 पर्यंत ब्लड सॅम्पल कलेक्शन कॅम्प आसतले म्हूण तेलावली विलेज पंचायत कळीत करूंक मागता. अदीक म्हायती नोटीस बोर्डार पळोवची. 11th एग्रीकल्चरल सेन्सस 2001 to 2022 करूंक मिस अनिता पिरीस तुमच्या घरांनी भेट करूंक येतली. तुमी तिका तुमचो सहकार दिवचो म्हूण तेलावली विलेज पंचायत कळीत करूंक मागता. छत्तीसगड हांगा हालींच सुमार 1000 आदिवासी क्रिस्तावांक जायते त्रास भोगचे पडले
हाचे वयर निषेध मारचे पासत आनी त्या भाव भयणांक सुरक्षा आनी हेर सवलती फावो करचे खातीर गोवा क्रिश्चियन फेडरेशन साउथ गोवा ब्लॉक एक जमात घडोवन हाडटा क्लर्जी होमांत ह्या म्हयन्याचे 28 सांजे 4:30 वाजता घडटा तितल्यांनी वेचे अदीक म्हायती नोटीस बोर्डार पळोवची. फेब्रुवाराचे 5 आमचे इगोजेंत बोरकार हॉस्पिटला विनोती एक फ्री मेडिकल कॅम्प आसतली सकाळीं 10 ते दनपारां 1 पर्यंत. तुमी ताचो फायदो घेवचो. अदीक म्हायती नोटीस बोर्डार पळोवची. सकाळीं 7 ते 8 आनी दनपारां 12:30 ते 2 पर्यंत ट्रॅफिक मॅनेज करच्या निमतान व्हडल्यो मोटारां आनी गाडयो फ्रादिले सेंट फ्रांसीस कॉपेला लागीं आनी डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी लागीं थांबोवन दवरची अशें नावेली विलेज पंचायत कळीत करूंक मागता. आमचो गांवचो तरणाटो लिंदन कार्दोजो हाणें GPSC एग्जाम दिवन पास जाला. पूत लिगोरियो आनी युदोसुनिया कार्दोजो हांचो सेकंड दांडो. ताका आमची शाबासकी आनी फुडाराक बरो एस आवडेता. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडपकार. आयकोल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उण्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान न्हाणी बावार्ता सदांच करी क्रिस्तांव जावचें. सासणाच्या जिविता वाटी तूं आमकां सांबाळून दोनिये. एका मोगान आनी बावार्ता सदांच करी क्रिस्तांव जावचें. सासणाच्या जिविता वाटी तूं आमकां सांबाळून दोनिया.